Tante volte abbiamo visto nella storia, anche vediamo oggi, qualche movimento che predica il Vangelo ma non si può negoziare col Vangelo e non si può scendere a compromessi. La fede in Gesù non è merce da contrattare, è salvezza, è incontro, è redenzione. Non si vende a buon mercato. Burgia buktin somnia, kayon korun yeta, visvas torun yeta, Bapa mukar yeta, Atmian sultan Bapa, Bozuk yeta tuka, Atmian sultan Bapa, Bozuk yeta tuka. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां देव. आनी माई मोगाचो येवकारी आयच्या मिसाचे भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता आपल्या बिझनसान आपणाक येस मेळ्ळा देखून कायतानो सेबी आनी फिलीप फेर्नांडीस तांचे बरोबर आमी देवाक दिनवासुया. दुसरें तेसो आमी भेटयता कामिला रॉड्रिगीस हिच्या 3ऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. सगळीं जीं कोण बरीं नात तांचे पासत मागुया. सावियोला हाचे पासत खरीत भाशेन मागुया. हेर सगळीं जीं कोण बरी भलायकी सोदतात तांचे पासत मागुया. आमची हेर सगळी मागणी आमचे पासत, आमच्या राज्या पासत, आमच्या देशा पासत, आमच्या लोकां पासत
आमी देवा मुखार ओगीच रावून दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सव्या सूं. तुमचे सगळे आसूं. पोरजा ओ लोक म्हाका कोण सोदता, तुमी म्हाका कोण म्हूण पाचातात. आनी बागेवन पेद्रू म्हणटा तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी शिजू म्हणटा हें तुका रोगतामासानूय पूण म्हज्या सुर्गीच्या बापान कळयलां. आमी देवाचे दर एके येवजणेक उक्ते रावता, आमचें काळीज मन उक्तें दवरता तेन्ना आमचो सुर्गीचो बाप आमच्या जिवितान व्हड व्हड विस्मितां करता. आयचे दिसाक आमकां हीच कृपा मागुया, आमी ताची येवजण आमच्या जिवितान सहकार करूंक आनी दर दिसाक आमचें काळीज मन देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलोवंक आनी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवाक मानता तसलें जावंक हे मिसान कोतकोत्यान कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत बागेर सदांच्या कुवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदांच दुलोबायेन वागोय. तुवें आमकां रुचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासून चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. लोककोंटीच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवांचो सगलो जमो पयल्या म्हयन्यांत सिनाच्या अरण्यांत पावलो. लोकान कादेशांत बिराड केले. थंय मिरयाम मेली आनी थंयच तिका पुरली. पोरचेक पिवंक उदक नासलें आनी सगलीं मोइसेसाचेर आनी आरोनाचेर कोलपली. पोरचेन मोइसेसाचेर निशेध मारून म्हणलें, सर्वेस्परा मुखार आमची भाव भयण मेली तशी आमी मेल्ल्याव जाल्यार अदीक बरें आसलें. सर्वेस्पराचे पोरचेक ह्या अरण्यांत तुवें कित्याक म्हूण हाडली? आमी आनी आमचे हिंड हांगा मरूंक वचूंक? इजिप्तांतली तुवें आमकां कित्याक म्हूण भायर काडली? ह्या पाड जाग्यार हाडूंक? ही जमीन कसलोच दाणो वोपूंक उपकारो ना. हांगा अंजिरां जायनात, दाखो पिकोनात आनी दाळमाय मेळोनात. त्या भायर पिवंक म्हणल्यार इतलें उदक पर्यान ना. पोरचेक सोडून मोइसेस आनी आरोन जमातीच्या तोंबूंत गेले. ते जमनीर साश्टांगी पडले आनी सर्वेस्पराचे वैभव तांकां दिश्टी पडलें. सर्वेस्परान मोइसेसा कडेन उलोवन सांगलें, दांडो घे आनी तूं आनी तुजो भाव सगले पोरचेक एकठांय करात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या कोडपाक आज्ञा घाल आनी कोडप तुका उदक दितलें. तूं ह्या कोडपांतले तांकां उदक व्हांवोशें करतलोय आनी पोरचेक आनी तांच्या हिंडाक पिवंक दितलोय. सर्वेस्परान सांगलोले प्रमाणे मोइसेसान तांचे हुजीर दांडो घेतलो.
उपरांत मोइजेसान आनी आरोनान पोरचेक खोडपा मुखार आपोवन म्हणलें, फितूर मनशानो आयकात, ह्या खोडपांतले तुमकां उदक भायर सरोशें करूं? आनी मोइजेसान आपलो हात उबारलो आनी 2 पावटी तो दांडो खोडपाचेर मारलो. तेन्ना घसघशीत उदक व्हांवलें आनी पोरसां पियेलीं आनी हिणाकूय पिवंक मेळ्ळें. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक आनी आरोनाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुतादुवां मुखार म्हजी पवित्रताय पोरजोळावंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तुमी म्हजेर विस्वास ठेवलो ना देखून तांकां हांव दिवंक वेता त्या देसांत तुमी पोरचेक भितर काडचे नात. ही मेरीबाची म्हणगे फितुरेची उदकां. हांगा इस्रायलाच्या पुतादुवांनी सर्वेस्परा कडेन झगडे मांडले आनी ताणें आपली पवित्रताय परगट केली. देवाचें उतर हें, देवाचे गोड कर. आमचो जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. पोतून म्हणुया, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सर्वेस्परा मुखार येयात, ताका दिनवासुया. तो तीर कोडप आमचो तारोक, ताका वाखाणुया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. सोरपोत पडया ताचे मुखार, आमचो एकलोच देव तो, आमी सोगलीं ताची पोरसां, चोरवाक वेल्यो शेळयो. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. ताचो ताळो आयच्या दिसा आमच्या कानार पडटा, चितान आयकूंक काळजांत दवरूंक सोगलीं आयती रावया. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. मेरीबाक आनी अरोण्यांत मासाक केल्लें तशें तुमची काळजां फातरा वरी दारून करूं नाकात. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. तुमच्या पुर्वजांनी तेन्ना म्हज्यो कोरण्यो देखल्यो, तरी गोरवी मोनान सोगली म्हजेर कोलपून गेली. जबाब, ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात, काळजांत दवरात. उद्गार. Zoi sorves porak, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi. तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जोयत व्हरचे नात. Zoi sorves porak, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi sorves porak, zoi, zoi. Sorvispo तुमचे सोफे असो, तुमचे सोवे आसो. मातेवा परमणे येशू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाचे शेजारच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिसां कडेन विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सो धरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्नानदातार जुवांव, कोण एलिशा, दुसरी जेरमियस वो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारले, तो तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमांव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत.
जाप दिवन जेसून मुळे सिमांव जोनाच्या पुता तूं सुभागी, कित्याक रोगता मासान्नूय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी ह्या खोडपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतलो आनी हेमकोणांचे दारवटेचेर जुयत वचचे नात. हांव तुका सुर्गीच्या राज्याच्यो चावयो दितलो. तूं संवसारान बांदशी तितलेंय स्वर्गार बांदलोलें जातलें आनी तूं संवसारान सोडशी तितलें स्वर्गार सोडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक खोर आज्ञा दिली. तेन्नाथान जेसू आपल्या शिसांक अशें स्पश्ट सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसल्याक वेतलो, जाणट्यांच्या, परमयाज्ञिकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातांतलें जाय तें सोंसतलो. मागीर आपणाक ते जिवेशी मारतले आनी तिसऱ्या दिसा आपणाक देव पुनर्जिवंत करतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो आपलो निशेध मारूंक लागलो. केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळून पेद्रूक सांगलें, चल सयताना, फाटीं सरून वच. म्हजे वाटेर आडकोडीचो फातर तूं, कित्याक तुजी येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमानी. Vakani tuka Krista. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. मोगाळ बाबा भयणीनो, देव आमचे सवेन दिसपोटी जिवंक सोदता. आमकां खासगी आपल्या पुतांदुवा सारको तो वागयता. दर दिसाक आमचे वरवीं विस्मिता करूंक देव येवजिता. मनीस ह्या देवाचे येवजणेंत सहकारी आनी भागिली जाता जाल्यार पयले सुवातेर आमकां एक चिंतप, आमकां एक बाबा भयणीनो हुस्को. आमी देव आमच्या जिवितांत व्हड व्हड विस्मिता करता तें आमकां दिश्टी पडटा. जायते फावटी घोडिता वरवीं देव आमचे सोबे उलयता. जायते फावटी ही सृश्टी आमकां जायत्यो वस्तू सांगूंक सोदता. पूण आमी मनशां जायते फावटी बेपरवान करून जियेता तेन्ना देव घोडेक आमचें काळीज मन उक्तें ना देखून आपल्या उतरा वरवीं आमचे सोबे अदीक आनी अदीक खोलायेन आनी खोरायेन आमचे सोबे उलयता. अशेंच कितें जेसू आपल्या शिसां बरोबर उलयता आसतना म्हणटा, लोक म्हाका कोण सोदता? आनी सगळीं म्हणटात ताका जेरमियस कोण, आनी एकलो प्रवादी कोण, ताका स्नानदाता जुआंव कोण, एकलो एलिशा, अशें जायत्या नांवांनी जेजूक पाचारतात अशें ताचे शीस म्हणटात. आनी जेजू तांच्या तोंडांतलें आयकूंक सोदता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी ताट करून पेद्रू बाबा भयणीनो म्हणटा, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आनी जेजू म्हणटा, पेद्रू तूं सुभागी, हें तुका रोगता मासान न्हय पूण स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापान कळयलें. बापाचे येवजणेक जेन्ना आमी उक्ते रावता बाबा भयणीनो, आमचें काळीज मन आमी उक्तें दवरता तेन्ना आमचे वरवीं बाप व्हड विस्मिता करता म्हूण जेजू दाखोड करता. आनी जेजू काय बरें पेद्रूक त्याच वेळार म्हणटा, पेद्रू तूं खोडप आनी ह्या खोडपार हांव म्हजी पवीस सोबा बांदतलो. म्हणजे एके भाशेन अधिकार पेद्रूक तो दिता. इतलेंच न्हय, जें कितें तूं ह्या संवसारान करतलोय तें संवसार स्वर्गार जातलें. संवसारान जें तूं बांदतलोय तें स्वर्गार बांदलेलें. जें कितें तूं सोडशी तें स्वर्गार सोडलेलें जाता. आनी अशेंच बाबा भयणीनो आज पर्यंत आमची पवीस सभा चलता. आमचो वडील पवीस सभेचो पाप साहेब आमकां आमकां दर एका वर्साक एक आपल्या बरोवपान आमकां माताड्यांतल्यान जावं दुसऱ्या आपल्या पत्रांतल्यान आमकां जायती शिकोवन दिता. इतलेंच न्हय, पवीस सभा कशी आसची, पवीस सभेन कितें बरें कितें वायट आपले शिकोवणे वरवीं तो आमकां शिकयता. तेन्ना भाव भयणीनो, सगल्यांनी आमी ह्या पाप साहेबाच्या उतराक देवाचें उतर कशें मानून घेवन आमची परंपरा आसा ते भाशेन आमी ती मानून घेता आनी आमचें जिवीत तशेंच आमी सारूंक सोदता. इतलेंच न्हय, जायते विरोधी आहात, जायते विरोधी पक्ष पाप साहेबाचेर आड उलयतात, पवीस सभेचेर आड उलयतात. आपूण सगळे जाणार पवीस सभा करता तें सारकें न्हय, पवीस सभेन सारकें चलोना अशें ते म्हणटात. पूण बाबा भयणीनो, अधिकार फकत पाप साहेबाक आनी पवीस सभेच्या वडिलांक जेजून दिल्लो म्हूण आमी विसरचें न्हय. इतलेंच न्हय, पवीस सभा
पाप साहेब आनी ताचे वडील आसात तांचे उद्देशी पवित्र सभा चलना, पूण तुमचे आमी लौकिका उद्देशी पवित्र सभा चलता. जेन्ना सांगातान आमी देवाची येवजण सहकार करता तेन्ना सुर्गीचें राज आमचे मदें येता. थोडेच वेळान जेसू आपल्या कोश्टा मरणाची खबर सांगता तेन्ना पेद्रू ताचे फुड्यान येता आनी म्हणटा, हें केन्नाच तुजें सगळें घडचें न्हय भाऊ भयणू. कसो सैतान आमकां नाडटा. जेन्ना देव आमचे सगळे व्हड व्हड विस्मितां करता तेन्ना सैतान रोखडोच येवन आमकां नाडटा. बाबा भयणी, देवाचें उतर आमच्या काळजा मनांतले आमच्या जिवितांतले तो रोखडोच व्हरता. असले वेळार आमी चतूर रावंक जेसू आमकां शिकयता. आनी जेसू म्हणटा, कोण सर तुज्यो येवजण्यो सगल्यो सैतानाच्यो, ह्यो मनशाच्यो, संवसारांतल्यो, देवाच्यो येवजण्यो न्हय. आमी देवाच्या येवजण्यांक सदांच उक्ते रावंक गरज. तेन्नाच की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आज आयकलां पयल्या वाचपान तशें आमी जबाब दिला. ताचो ताळो आयच्या दिसा चितान आयकात आनी काळजान दवरात. वय देवाचो ताळो आमी चितान तर आयकत जाल्यार भाऊ भयणो आमी तो सदांच आमच्या काळजान धरूंक पावतल्या. दर दिसाक देव आमचे सगळें उलयता म्हूण समजून आमी ही पवित्र सभा उदीक आनी उदीक नेटान फुडें व्हरूंक, आमी देवाची येवजण्यो सहकार करूंक, आमच्या जिवितान नवसरणी हाडूंक, दुसऱ्यांक उदीक आनी उदीक हे पवित्र सभेचे वांगडी करूंक वावरूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पेद्रू भाशेन सदांच देवाची येवजणेक उक्ते रावंक सगळ्यांक आमकां कृपा दी म्हूण त्याच सर पदवीदार बापा लागीं मागून घेवया. देणी आमची पेटूंक खाता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मनां तूं कोरपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. आमचे सुख दुख सोर्बेत वयता, मानून घे म्हूण विनोद करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां परतून तो मेळटलो. जेजू आमचे काळजांतलो, ताकाचो रोस बदलतलो. जेजूच रगत तो जातलो. जेजू आमकां पिवोवन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांतली मोहिमेक आमच्या नाके पयर शुभेच्छा दावा सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडयन सुताय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबा तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलीच कुशीन कोश्ट मरो सुसुकवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेचपुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सोमेस्त घेयात आनातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रोगोत पातकांचें बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले हें म्हज्या उगडासाक करात. Babartaco porgotuia, Gesù melo, Gesù জীবন Sala, Gesù novione tono, Gesù melo, Gesù জীবন Sala, Gesù novione tono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरे आमचे गुणी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकुरनी कामिलाक ची काकूत कर 3 वर्सां फाटीं तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्या समेस्तांक तुजे इम्पोर चोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगती चपोती वाग्यून सुसे वाग्यून धर्मतान सूर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तरलीत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतले आमकां दिवा दया करून हे जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोशेन अत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसका आनी तुजी कुशी परमळ तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ तुजी येतान राजू चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काटती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. लागल्या आत्म्याक जेजूशी येयात सुखो नासलोले सोरीतले पिवून तादोशी जायात लागल्या आत्म्याक जेजूशी सुखो नासलोले सोरीतले पिवून दादोशी जाया तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास तुजेशी येता जेजू आमचेशी तूं राव जेजू तूं एकलोच आमचो विश्वास तूंच आमचो विश्वास. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायेन भरले. सुर्गीचे वाटे सदांच आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची एक भयण पेंटा ह्या वाड्यान सोंपल्या. तिचो इंतेरास 10:30 वाजता जातलो. तिच्या आत्म्या खातीर मागो म्हूण तुमचे लागीं प्रार्थना करता. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोडकार संसार सोंपोऱ्यान तुमचे संगती हांव आसा. संसार सोंपोऱ्यान तुमचे संगती हांव आसा. बापान म्हाका धाडला तसोच तुमकां धाडटा. पवित्र आत्मो घेया ताच्या बोलान सोगतीन देसान सगळ्यांक मोचे गोवाय जाया. संसार सोंपोऱ्यान तुमचे सांगाती हांव आसा. संसार सोंपोऱ्यान तुमचे